गोंयांत सध्या सुरू आशिल्ल्या सुक्या काळात शेतकी संचालनालयान एक सल्लो जारी करून बाद शेतकारांक तांच्या पिकाची राखण करपा खातीर बेगोबेग उपाय येवजण करची अशें आवाहन केलां। जंय शक्य आसा थंय सुरक्षीत शिंपणावळ करची, उपलब्ध उदकाची राखण करची आनी फावो तो पावस पडूंक नाशिल्ल्या वाठारांनी भाताची लागवड करपाक कळाव करचो असो सल्लो शेतकारांक दिला। तशेंच फावो तो पावस पडना तो मेरेन खात्याचो वापर करचो न्हय अशी शिटकावणी खात्यान दिला, कारण ताका लागून परिणामकार करता उणी जावंक शकता आनी पिकाचे लुकसाण जावंक शकता। शेतकारांनी सुक्या काळात तांत्रीक मार्गदर्शन आनी मदत मेळोवपा खातीर लागच्या विभागीय शेतकी कार्याकडेन संपर्क सादचो अशें आवाहन कृषी खात्यान केलां। पिकाचे लुकसाण जाल्यार शेतकऱ्यांक लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती संबंधीत अधिकाऱ्यांक दिवपाक सांगलां, जाका लागून तांकां पात्र थारायतना शेतकरी आधार निधी येवजण खाला बेनिफिट्स मेळटलो। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।